मंदिरात तुझ्या सोम्यात बापा आमच्या सरकीच्या तुवे केल्यास उपकारां एका पाठोवकायल्या उतार तुझे आयकून जिणी आमची बदलून जीवानंद तुझ्या वांटो घेऊन सासांची मंदिरात तुझ्या सोम्यात बापा आमच्या सरकीच्या तुवे केल्यास उपकारां एका पाठोवकायल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, क्रिस्ताच्या जिवनपणा वरवीं ताणें मरणाचेर जैत वेले आनी सांगात असे ती सर्गींची शांती ह्या संवसारार जेजून स्थापीत केली आनी आम्हा सोमेस्तांक पातकांतावन सुडका फोव केली. आमी सोमेस्तां सुडका जोडलेली जावन सर्गींच्या शांतीची हातेरां जावंक सोम्यान आम्हा सोमेस्तांक आपोवणें दिलां. त्या आपोवण्याक सरी जावन जियोवच्याक सायची कृपा आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी प्रत्येक रितीन मागून घेवया. जायते पटी तो शांतीचो संदेश परगट करूंक आमी सुकल्या, शांतीची हातेरां जावंक आमी सुकल्या ह्या पासत पश्चाताप पावया. देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें आमी मागया. पातकाची दूख धरून सांगता मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गन्याव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडा बुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां संवकार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, मुसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टान संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता
आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोन्याची सुक्रिस्ता बापाच्या इतिहास पुरता सोनिया देवा देवाची शिडी तू संसाराची पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया जिव्या देवा आमच्या बापा मनशाच्यो विकाटपणाच्यो मांडण्यो तुज्या सणवायाची येवजण पाडो करूंक शकनात देखून चेतना सुदैवानी तुज्या पुताक जिविताच्या घडणाराक खुर्सार मारलो तेन्ना तुवें ताका गणित पदवेन आमचे खातीर नव्यान जीवन केलोय जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत उगडापी केल्ली ही तुजी सणवाय पदवी आनी मोग आमी वाखणताव आमच्या काळार लेखनांतलेल्या मनशांक तुवें केल्ल्या सोडवणेची आजून खबर मेळोंक ना तर तांकां सगळ्यांक तुज्या येवजणेचें शुभ वर्तमान तुज्या क्रिस्ती भुरग्यां वरवीं पावय म्हण मागताव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवीशी मारलो पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत करून उठयलो धर्मदुतांचे कृत्य पुस्तकांतले वाचप तोळ पेद्रो लोकां लागीं म्हणालो अब्रामाच्या इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो तुमी ताका पराधीन केलो आनी पिलाता उजेर ताका तुमी नाकारलो पिलातान ताका सोडचो म्हूण निश्चित केल्ल्या वेळार भगवंत आनी नितीवंत जावन आसलेल्या ताका तुमी नाकारलो एक कुणीगाराक तुमकां सोडून दिजे म्हणून तुमी मागलें आनी जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवीशी मारलो तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो हाका आमीच साक्ष तरी भावानो जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां म्हूण हांव जाणा पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हूण समेस्त प्रवाद्या मुखांतर आदींच सांगून दिलां तें हे परी सिद्धी केलें तुमी तर देवा थंय फाटीं परता तुमची पथकां पुसून वयचे खातीर जिणी बदला देवाचें उतर देवाचे उडुपकार
तुझ्या मुखामुळासो परसो आमची पांकळी सर्वे पुरा हांव तुका उलो मारतना म्हाका जापी म्हज्या नितीवन देवा कश्टान वारांतलो म्हाका निवारतेल्या म्हजी काकूळ कर म्हजी मागणी आयकून घे तुझ्या मुखामुळासो परसो आमची पांकळी सर्वे पुरा आपल्या विश्वासात सर्वेस पूर्वीची हृदया धाकयता हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका खाण दिता तुझ्या मुखामुळासो परसो आमची पांकळी सर्वे पुरा जायती म्हणटात कोण आमकां बरे दीस फावो करी पूण तूं तुज्या मुखा म्हणसो परजण आमचेर फांकय सर्वेस पोरा तुझ्या मुखामुळासो परसो आमची पांकळी सर्वे पुरा समाधानान विशय घेवन हांव वाट पडटा आनी बेगीच म्हाका न्हीद येता कित्याक तूं एकलोच सर्वेस पुरा भद्रतेचो निवास म्हाका दिता तुझ्या मुखामुळासो परसो आमची पांकळी सर्वे पुरा तुझ्या मुखामुळासो परसो आमची पांकळी सर्वे पुरा जो आमच्या पयल्या पत्रांतले वाचप म्हज्या ल्हाना भुरग्यांनो तुमी पाताक आदरूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां पूण कोणी पातकान पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनाती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा तोच नितीवन जेजू क्रिस्त तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बली आमची मात्र न्हय बगार आख्या संवसाराची पातकां जर आमी देवाचे उपादेश पाळटा तर हे वरवीं आमी ताका वळखता म्हणून दृढ सांगीत कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हूण सांगून ताचे उपादेश पाळिना जाल्यार तो एक फटकिरो सताक तो परकी पूण जो कोण उतराक पाळो दिता ताचे तें देवाचो मोग निजायकी संपूर्णतेक पावला देवाचे उतार हे देवाचे उडुपकार हालेलुया 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 सुमयाची जोन पवित्र पुस्तक आमकां विवारून सांग तूं आमचे लागीं उलयतना आमची काळजां पेटयशी हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्त तोवळ एम्माउस्तावन आयिल्ल्या शिसांनी वाटेर घडिल्ल्या संगती विशयंत आनी उंडो मोडतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयंत
तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच गबारले आनी आपूण एक मेल्लें देखतांव गाय म्हूण चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगूंक लागलो, तुमी कित्याक गबारल्यात? तुमचे मतींत तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय, हांवूच तो. म्हाका हात लावन पळया, म्हाका आसात तशें मेल्ल्याक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले, संगत सतमानूंक ते आनिकी दुबावताले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांयपुणी खावंक आसा? तांणी ताका इंगल्यार भाजिल्ले मासलेचो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखारच केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो, ह्योच त्यो संगती तुमचे सांगाता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवादींच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयेन कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समज सारकें तांचे मोतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी पातकांच्या बोगसणेचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरकन सर्व परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवंत क्रिस्तांतय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज आमी आयकल्ल्या त्या वाचपांत हांव प्रत्येक रितीन दोन शब्द, दोन विशय घेवन ह्या पवित्र आमी आयकल्ल्या वाचपांचो नियाळ करूंक हांव आशेतां. हे दोन शब्द जावन आसा ते शांती आनी सुडका. हे दोनी शब्द एकामेकाक ताळ पडच्यान एकामेकाक पूरक जाल्ले शब्द जावन आसात. शांती म्हणलो हो शब्द मिसाच्या बलिदाना वेळार जायते पटी आमी वापरता. जेन्ना महिमा देवाक उंसर्गी म्हणलें आमी गीत गावन देवाक हरसिता, तेन्ना शांती ताच्या मनशांक, ताच्या इश्टांक, संवसारी म्हणलें आमी गायता. आमच्या बापाचें मागणें म्हणल्या उपरांत ह्या जाक सर्व वायटांतली आमकां निवार आनी दया करून शांती आनी सवस्काय आमकां दी म्हणलें मागणें याजक करता. एकामेकाक शांती आमी वांटून घेवच्या पयलें याजक क्रिस्ताची शांती तुमचे सवय आसूं म्हणलो उल्लेख करून ती क्रिस्ताची शांती आमी स्विकार करून क्रिस्ताची शांती एकामेका थंय वांटून घेवंक आदेश दिता. आनी सांगत आसे देवाचे शिळये म्हणून गीत गायत आसतना वा तो श्लोक आमी सांगता आसतना निमाणें आमकां शांती दी म्हणून आमी देवा लागीं मागता. सांगत आसे मिसाचें बलिदान मुग्धत आसतना याजक सर्व लोकांक विदाय मागता आसतना वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा म्हणलो संदेश वा एक आपोवणें दिवन एक याजक लोकांक विदाय मागता. अशें मिसाच्या विविध भागांत
आमी क्रिस्ताची शांती जोडूंक जाय आनी तीच क्रिस्ताची शांती हेरांक परगट करूंक जाय म्हणून एका रितीचो अर्थ ह्या मिसाच्या बलिदानांत हांव आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी जोडच्या क्रिस्ताच्या शांतेत हांव आमी जोडून घेता. क्रिस्त ह्या संवसारी तीच सर्गीची शांती स्थापीत करूंक आयिल्लो आनी त्याच पासून हो संवसार सांडून वेचा पयलें जेजून ताच्या कश्टांक आनी मरणाक वेंगच्या पयलें शिसांक विदायचो एक संदेश दिवन म्हणच्या उतरांनी जे आमी जुआंवच्या 14व्या अवस्वरांत 27व्या वळींत आयकता. जुआंव जॉन 14:27 थंयसर आमी आयकता जेजू ताच्या शिसांक उल्लेख करून हांव तुमकां शांती सोडून वेता, पीस आय लीव यू, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता म्हणलो उल्लेख करता आनी सांगत आसे जे शांती क्रिस्त स्थापीत करूंक आशेता ती संवसार तसली शांती दिवंक शकना. संवसारान दिवचे तसली शांती हांव तुमकां दिना म्हणटा सुमी. तर शांती म्हणटा आसतना संवसाराची रितीन एका रिती शांती आसा आनी क्रिस्ताची शांती अनेका अर्थाची जावन आसा. संवसार जेन्ना शांती विशांत उलयता तेन्ना भायली शांती वा भायल्या रितीन समाधान खंयसर झगडें झुजना तसलें एक वातावरण शांतीचें वातावरण म्हणून उल्लेख करता. पूण क्रिस्त स्थापीत करता ती शांती फकत भायली न्हय बगार ते आंतरीक समाधान, आत्मीक आनी मोतीचें समाधान. संवसार भायर तावन भितरल्या कुशीन वेची ते शांती विशांत उलयता. पूण क्रिस्त स्थापीत करूंक आशेता ती शांती मनशा भितर आसा. सर्व रितींनी सर्व रितीच्या मनस्तापांत हांव सर्व रितीच्या मोसरांत हांव मेकलें जावन आत्मीक रितीन आनी मानसीक रितीन समाधानेन आसचें तसलें वा शांत वातावरण असली जावन आसा क्रिस्ताची शांती. ही शांती आपणाय जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? पयल्या सुवातेर आमी सुडका सोडलेलीं मनशां जावंक जाय. आनी आयची वाचपां दोन रितीच्या सुडके विशांत उल्लेख करतात. पयली सुडका जावन आसा नेणारपणांत. जुदेव लोकांनी नेणारपणा वरवीं क्रिस्त कोण म्हणून वळखूंक ते शकले नात आनी त्या नेणारपणा वरवीं क्रिस्ताक तांणी जिवेशी मारलो. हे एका रितीचें नेणारपण. अनेका रितीचें नेणारपण आमचें थंय आसा आनी तें नेणारपण जावन आसा लौकीक संगती विशांत. हो संवसार ह्या संवसारांत आसा तें सगळें शाश्वत आनी त्या पासून ह्या संवसारांत कितलो संतोश आमकां जोडूंक जाता आमी संतोश पावया. खावन पिवन गम्मत मारून हें जिवीत आमी सरया. कित्याक ह्या जिविता उपरांत दुसरें कसलेंच ना. असलें एक नेणारपण. इंडियन फिलॉसॉफींत हाका माया इंग्लिशांत आमी सांगचे जाल्यार इल्युशन. असलें एका इल्युशनांत असलें एका नेणारपणांत आमी जियेवन आसा. पयल्या सुवातेर आमी ह्या नेणारपणांत हांव मेकळीं जावन जशें आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांज सुवांव बरयता तशें देवाक आमी वळखून घेवंक जाय. देव शाश्वत. आमकां देवान दिल्लो तो स्पिरीट, आमकां दिल्लो तो आत्मो हो शाश्वत आनी हो आत्मो आमी शाश्वत सुखा सरशीन वा त्या सर्गीच्या सुखा तेवशीन
आमी सोमकोंक आसा आनी ते ससणीक सूख आमी सोडोंक आसा, ससणीक शांती आमी सोडोंक आसा. आनी त्या पासत ह्या एका नेणारपणांतल्यान मेकळें जावचें गरजेचें जावन आसा. दुसरें मेकळेपण वा दुसरी सुडका जावन आसा पातकांच्या गुलामपणांतलें. आयच्या सुवार्थेंत जेजू आपल्या शिसांके जिणी बदलावपाचें आनी पातकांच्या बगसणेचो संदेश परगट करूंक उलो दिता. आनी ह्या मारिफात पातकांतावन सुडकां जोडून जिणी बदलेले करीत आमी खरी शांती अनुभव करूंक शकनाव म्हणलो संदेश सोमी आमकां दिता. खंयसर बंदड आसा, खंयसर गुलामपण आसा, थंयसर शांती बिलकुल ना. देखून पातकांच्या बंदडेतावन आमच्या अज्ञानाच्या नेणारपणाच्या त्या बंदडेतावन आमी सुडकां जोडचें गरजेचें. फकत ही सुडकां जोडल्यार पुरोगी. हाजे वरवीं वर्त्या रितीन देवाक वळखून जें कितें आदेश देव आमकां दिता ती आज्ञा आमच्या जिवितांत पाळण जियोवचें गरजेचें जावन आसा. जुवांव ताच्या दुसऱ्या पत्रांत देवाक वळखून देवाचे उपादेश पाळण जियोवंक आमी सोमेस्तांक आपोवणें दिता. जेन्ना आमी देवाचे उपादेश पाळण जियेता तर तेन्ना आमी खरी सुडका जोडूंक पावतल्या आनी ही सुडका आमकां शांती कुशीन सोमकोंक आदार जावन आसा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, शांती म्हणटा आसतना शांती आनी सुडका म्हणटा आसतना ह्या विशीं 3 संगत्यो उल्लेख करूंक हांव खुशी व्हरतां. पयले सुवातेर शांती आनी सुडका जावन आसा एक आपोवणें. भियान आनी आकांतांत आसलेल्या शिसांक सोम्याचें जिवनपण एक शांतेचे हातेर जावंक पावता. आनी त्याच भशेन देव आमा सोमेस्तांक तीच शांती आपणावंक ती सुडका जोडून घेवंक आमकां आपोवणें दिता. आमच्या जिवितांत ह्या शांतेक विरोध जाल्ली जायतीं संगत्यो आसात. जायते पटी विविध रितींनी आमी कश्ट नश्ट अनुभव करता. आमच्या जिवितांत आमी देदेस्पोर जाता, आंकातान भरता. आनी ह्या वेळार आमचें धोरण कसलें आसूंक जाय, आमचो मनोभाव कसलो आसूंक जाय. क्रिस्ताच्या जिवनपणा वरवीं ताच्या शिसांक एक वर्तो संदेश फावो जालो आनी तो संदेश जावन आसा देव सर्व संगतीचेर अधिकार चलयता. देव सर्व संगती चलोवन व्हरता. गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथींग. तेच परी जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट नश्ट आमी अनुभव करता असलोसो बरोसो आमचें थंय उदेंक जाय. ज्या बापान क्रिस्ताक कश्ट आनी मरणांतावन सुडका दिवन जिवीत फावो केलें तेच परी देवी आमच्या कश्टांतावन परिहार आमकां दिता, आमच्या कश्टांतान आमकां सुडका दिता म्हणली ती खात्री आनी बरोसो आमी सोमेस्तांत आसूंक जाय. दुसऱ्यान शांती जावन आसा देवाचें देणें आनी बेसांव. शालोम आलेखेन शांती तुमचे सोवें आसो म्हणून सोम्यान आपल्या शिसांक सांगता आसतना ती शांती फकत तात्कालीक शांती न्ही. सोम्यान मागलेलें तें शांत समाधान संपूर्ण रितीचें शांत समाधान. देखूनच जिवनपणाचो अनुभव जोडलेल्या त्या आपोस्तलांक त्या जिवनपणाचो अनुभव जोडलेल्या उपरांत कसलीच भिरांत नातली. कित्याक तांचे थंय संपूर्ण रितीन आत्मीक वा आंतरीक शांती स्थापीत जाल्ली.
ते आध्यात्मिक रितीन संपूर्ण रितीन शांतेन आसले त्या पासून त्या वरवीं कसल्योच भायल्यो संगती तांकां आंकांत हाडूंक ह्या फुडा सकनातले क्रिस्ताच्या जिवंतपणा वरवीं आमकांय सोम्यान त्या संपूर्ण जिविताक संपूर्ण शांतेक आपोवणें दिला आनी आमी सोमेस्तांनी सुडका जोडून सोम्याच्या त्या संपूर्णतेंत भागीदार जावंक आम सोमेस्तांक सोमी आपोवणें दिता तिसऱ्यान शांती जावन आसा एक पंत आव्हान इट्स अ चॅलेंज आमचें समाधान बिगडलेल्या वेळार आमचें तें शांती सोदून काडचें कश्टांचें जावन आसा आम सुमेस्तांक सोम्यान शांतेचें बोगसाण्याचें समाधानाचें सुडकेचे जिणयेक आपोवणें दिलां आनी शांतेचे दूत जावन सोम्याची शांती आनी बोगसाणें परगट करूंक आपोवणें दिलां जर आमी शांती परगट करूंक जाय सुडका परगट करूंक जाय बोगसाण्याचें जिवीत आमी जियोंक जाय तर पयल्या सुवातेर तें बोगसाणें ती शांती ती समाधान तें सुडका आमचें थंय आमी भोगूंक जाय जें कितें आमचे कडेन ना तें हेरां कडेन वांटून घेवंक आमी सकना आमच्या जिवितांत आमी खरी शांती सोदून वचूंक जाय तर वा खरी शांती आमी जोडून घे जाय तर क्रिस्ताक संपूर्ण रितीन आमी वळखून घेवंक जाय क्रिस्ता सारकी आमी बदलावण आमचें थंय परिवर्तन येवंक जाय क्रिस्ताची देख आमी घेवया जेन्ना क्रिस्ताक कश्ट आयले मरण ताणें सोंसुजें पडलें तांची क्रिस्ताचो बरवसो देवाचेर आसलो कित्याक क्रिस्त जाणा आसलो की ही जावन आसा बापाची खुशी आनी ह्या मुखांतर देव एक वर्ते असर हें आम सोमेस्तांक सुडका दिवचें तें सुडकेचें कार्य तो जारी करता म्हणलें जाणा आसलो आनी देव सर संगती चलोवन व्हरता म्हणलें क्रिस्त जाणा आसलो तेच परी क्रिस्ताची देख आमी आमच्या जिवितांत घेवन देवाचेर संपूर्ण भरवसो दवरून जियेल्या तर खंडीत जावन ह्या शांती विरोध आमचें समाधान पाड करचें त्या संगती विरोध जैत व्हरूंक आमी खंडीत सकतल्या पास्काच्या काळार आमी आसा हो एक बरवसो काळ होसो बरवसो आमा सोमेस्तांक सुडके तेवशेन आनी समाधान शांती समाधान तेवशेन आमकां सोमकोंक आदार जावन आसा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी त्या येवकरिस्तांत देवाक आनी क्रिस्ताक वळखून घेवया त्या येवकरिस्तांत हजर आसल्या त्या क्रिस्तांत हांव शांती आमी जोडून घेवया आनी क्रिस्ताच्या शांती समाधानाचे दूत आमी जावया ह्या पसत जाय असो आदार आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळारच मागया सर्व आमी उबे रावया आनी त्रिएक देवाताई आमचो भावार्थ आमी उसारया सतमंता देवाक सरपदेदार बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रस्तारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुता आमच्या सुम्या सुपवित्र मेरी गर्भे संभवलो ओंकार मरियतां जन्मलो पोंस पिलाताने कस असले ताका कुरसार झुललो तो मेलो आनी ताका केलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मरणांत परतून जिवंतलो सर्गार चडलो सरपदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेंतांची वेळी मेल्ल्यांची मुसलितलो सतमंता देवरत्न्या कॅथोलिक सभे भक्तांचो एकदार पापांचे मुक्तनी कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन देव आमचो सर्गीचो बाप ताचे लागीं मागलेलें दिवंक तो इन्कार करिना
तर ह्याच बावरताने सर आमची मागणी बापा मुखार उबारया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्याने पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची सुवाता प्रसार करूंक आनी ताची वळख हेरांक दिवच्या मिसावान तांकां उर्बेस्त कर म्हूण मागता. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रान मोगाचे शांती समाधानाचे वातावरण रस. राजकीय फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी जगासनेन पाळूंक जनवाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. अख्ख्या मनशा कुळान आनी सगळ्या नितीन शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांनी तुवें जोडले सोडण्याचो फळ आनी आनंद भोगूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुझ्या पुता जेजू आमी ताच्या उतरां आनी पवित्र येवकरिस्ताद्वारे भेटोवन सदांच तुजे कृपेन वाडत वचूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त प्रायवंत आनी पिडेस्त भावा भयण्यांक बरी भलायकी मोतीचे समाधान फावो कर. तांची सेवा करतल्यांक आनी विविध रितींनी आदार दितल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या स जाग्यांनी शांतीचे राज स्थापीत जावन सर लोकांनी एकामेकाच्या गरजांक स्पंदन करूंक आनी माया मोगान जियोंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजावारी हाजार जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी मागण्याच्या स्पिरितान जियोंक तशेंच एकामेकाचो मोग करून बोगसणेच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान जियोन तुज्या पुता पुनर्जीवन जेजूची वळख हेरांक दिवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. गडीभर मौन रावया आनी आमच्या वैयक्तीक आनी समुदायाच्या सर गरजां पासत आमी मागया. सर्गींच्या मुगाळ बापा, तुज्या मुखार दवरलेली सर मागणी तूं स्विकार कर. आमी तुज्या मोगाचो अनुभव सोडन हेरांक शांतेची साक्ष दिवंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Rupungi Bapa untukku langsung Wandaka pulang cawang langsung Kurtam jamu langsung Rupungi Bapa mukal langsung Sibis putiwa Sesti restara Bitui tau tukang Untukku langsung Mensyawauran kilo Pritu menggilo Hekwi pushen satu lo Rupungi Bapa Untukku langsung Wandaka pulang cawan langsung Buntang camu kasung Rupungi Bapa mukal langsung. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पुतेदार देव बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागाते. हे तुमच्या अत्यंत बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या आणि आपल्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घे. भोव दयाळ बापा, संवसाराच्या सगळ्या पत्क्यांची तुका परीकपण आनी मनशांक बोगसाणें दिवच्याक जेजूच्या मरणाची गरज आसली आनी सुमेस्तांक तुजें दैवीक जिवीत फावो जावच्याक तो पुनर्जीवन जावंक जाय आसलो. ही तुजी मोगाची येवजण वळखून जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणाचें बलिदान दिनवाशी काळजान आमी तुका समर्पिता आनी आमच्या काळाच्या सुमेस्त मनशांक ते पदवेचें आनी फायद्याचें जावं म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकडोंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूर्ण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकडणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बली, आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारदी जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलोलो आनीक तो मोराना पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पासकाच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गेचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुद परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंता. तुझे पुनः जीवन आमी परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
अख्ख्या प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचा उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा आणि पिटर पॉल आमच्या गोळी बाप्पा आणि सगळे याजकीय वर्गाबरोबर तिका प्रतिमगांत वाडे. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकुवार मरी देवाचे माये संगती भाग्यवन जुजे ती सोपोती भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तेंचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां आमगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाचय. तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. पथकांच्या गुलामपणांतल्या आमकां सुटका दिवन आम सोमेस्तांक शांती ह्याच सोम्यान फोव केला आनी आम सोमेस्तांक शांतीचे दूत जावंक आपोवणें दिला. ह्या क्रिस्ताच्या जेवणांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिलां. आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जिजू तू मुचित सदा राव तू मुचित दैवी कृपेन तू म्हाका. वास्तूचे कितले स्वादी रगती बुवा मोली हतनी घटाय सदां दिवचे. अत्रेता सोम्या सेवच्या तुका
सारता सदां पोस्ताय म्हाका दुसरे कितेंची म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेकता सोम्या हांव सेवच्या तुका सारता सदां पोस्ताय म्हाका दुसरे कितेंची म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका सोम्या तूं ताकाची वाट आनी हांव ताचो फाटो चिटकून रावची खंय म्हाका सो तूं जिता ताची थंय तूं जिता सुपाम पळसता दिवसता अत्रेकता सोम्या हांव सेवच्या तुका माझा रक्तान सदां पोस्ताय म्हाका दुसरे कितेंची म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेकता सोम्या हांव सेवच्या तुका सारता सदां पोस्ताय म्हाका दुसरे कितेंची म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका प्रार्थया प्रितीच्या बापा मनान घुसपडलेल्या पूण संतोष बरे जाल्ल्या शिसांपरी ह्या सर्गींच्या जेवणांत पुनर्जिवंत जेजूक आमी भावार्थान देखला आपुडला आनी मोगान वेंगयला येदें व्हड भाग आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाजताव ताज्या कश्टा मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो अर्थ समजूंक दिसान दीस आमची मनां उगड आनी आमचे भोंवतणी असल्या मनशां मदें बोगसाणें आनी नवें जिवीत दितल्या जेजूक तुजी आज्ञा प्रमाणे साक्षी दिवंक आमकां फावो कर म्हण मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगचनो आयचे मिसचे बलिदान मनदीक बाब डॉन टोनी डिसोजा हांणी भेटयला कर्मलीत याजक प्रस्तुत मैसूरांत आसच्या तत्वशास्त्र शिकच्या ब्रदर्सांचे ते निर्देशक जावन आसात तुमचे नांवी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडू सुसुळू भुसवाडा
सगळ्यान हाडू फौलासाफ मुखार जेजू तूं आमचो वादार मुखार तूं आमकां सांबाळ कृपेन आमी आसू जियेशी कर सदां काळ जेजू तूं आमचो वादार मुखार तूं आमकां सांबाळ कृपेन आमी आसू जियेशी कर सदां काळ मुखार पुत्रासूवे हांव पार बऱ्या शिरवाती आमकां